खबर आसा गोंयान दिसान दीस बायलांचेर पळय आहा तो अत्याचार वाडत आसा, जावं ती ट्युरिस्ट आसूं जावं आमचे इंडियाचे जे आसूं हेंचे दिसान दीस अत्याचार पळय आसा, म्हणजे खून मर्डर रेप हे ते सगळे चालू आसा आणि सरकाराचे हेजेर खरें म्हटल्यार लक्षच ना अशें कशें दिसता। तुमकां खबर आसा सायलंटाचे जेन्ना मर्डर जालो रेप एंड मर्डर जेन्ना जालो तेन्ना कितली तरी वर्सां बायलेचे फ्लॅट येवपाचे आसताले ते बंद जाले आनी लोक हांगा गोंयान येवपाक इतले बरे ट्युरिस्ट आमचे स्पॉट आसून सुद्दां येनासतना रावताले आनी आतां तुमकां खबर आसा परत एक रशियन चेडवाक रेप जाल्या कारणान परत आमचे हो ट्युरिस्टाचेर आमकां बॅकफायर जातलो अशें आमकां दिसता। दुसरी गजाल बायलांक आसा न्ही नाका जाल्यार ड्रग्स गांजा हाडपाक लागून सप्लाय करपाक लागून बॉम्बेसून नेपाळसून अशी बायलां येवन जेंकां हांगासर हे जाता तो बायलांचोय हो जो वापर चाललेलो आहा सरकारान हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार गंभीरतानी घेवपाक जाय, पण सरकार हेतून घेयना। प्रमोद सावंतांचें लक्ष हेतून ना कशें आमकां दिसूंक लागला आनी आमचो हेचो वुमन एंड चायल्डचो जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तेणें अजून कमिशन बसोवंक ना। वुमन कमिशन जर आसलेले जाल्यार एक पुलिसांक कितें तरी मार्गदर्शन करतले जावं पुलिसांक कितें सांगतले तसलें बी ना। पुलीस आनी गव्हर्मेंट एकाच हितून काम करता कशें दिसता, म्हणजे करपाचें ना बायलां म्हटल्यार तांकां अशीच सोडपाचें अशें काय दिसता काय कितें जाल्यार हितून खरें म्हणलें जाल्यार आमकां जर रस्त्यार आमी जर देंवली जायत जाल्यार सरकाराक मागीर ताका तोंड दिवचें पडटलें। तुमी आतां पळयल्या ज्या बायलांक गांजा बिंजा हाडटा त्या बायलांक चेकीन करपाक हांगा लेडीज PSI ना। PSI आसा जाल्यार ती नाका त्या कामाक आसा अशें जी बायलां येता दादलो आसा तो ताका बायलेक चॅक करूंक शकना, पण एक एक फावटी दादागिरी करून ते पुलीस करताय बी तशी आनी ती एक्यूज असल्या कारणान ती काय उलोवपाक वचना, ती थंड रावतात सांगिनात की पुलिसांनी अशें केलें आपल्याक म्हणून। खरें म्हणून जाल्यार लेडीज PSI घेवपाचें सुद्दां चड गरजेचें आहा। मनोहर पर्रीकारान तेंकां जेन्ना घेतलेले तेच्या उपरांत परत लेडीज PSI जावना, लेडीज PSI तेंच्यांनी घेवना। आमकां जाय हेजेरूय सरकारान लक्ष दवरूंक जाय। प्रमोद सावंताक परत आपले ट्युरिस्ट हे आसलेले तेतून नांव पिड्ड्यार करून घेवपाची ताका तर संवयच जाल्ली आसा। तुमी पळया आज जेन्ना चार्टर्स येता भायरसून जे लोक येता अमेरिकन रशियन ही जी सगळी बायलां जावं दादले हांगा येता एका भरोशाचेर येता, एक भरोशाचेर जेन्ना गव्हर्मेंटाच्या हांगा गोंयान भोंवपाक म्हणून येता आनी 3-3 म्हयने 4-4 म्हयने ती हांगा रावता। ह्या 4-3 म्हयन्यान जर तेंचेर रेप जालो तेंचो मर्डर जालो की एम्बेसीन आमचें नांव पिड्ड्यार जाता, वर्ल्डाक आमचें नांव पिड्ड्यार जाता। हेजेर सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार बारीकत्यान गंभीरतान लक्ष दवरपाची गरज आसा। आमच्या गोंयच्या बायलांक आमकां त्रास करता ते करता, भायरसून तुमचे कडेन अतिथी म्हणून येता तेंकांय तुमी त्रास करता, म्हणजे तुमी करूंक सोदता कितें? बायल म्हणल्यार तुमकां कांय पर्वा ना तेंची, कांयच तेंचे तुमी गंभीरतान घेयना, कायदोय तुमचो बरोबर ना, कायद्याचेय तुमी तेरा वाजयता तेतूनय तुमकां येना। आमचे रिक्वेस्ट आसा विश्वजीत राणे कडेन कमिशन जाता तितले बेगीन बसोवपाक जाय, कमिशन करपाक जाय, कमिशनाक तसली ऑर्डर पडपाक जाय की हें काम तुमी करा आनी तें काम तुमी करा अशा भशेन कमिशनान मेंबर जावपाक जाय खरें म्हणून जाल्यार। आनी तें जर वेवस्थीत जायना तुमच्या गोंयान परतूय पाड पडटा। आनी DGक आहा हांव DGकूय सांगूंक सोदता की तुजे जे पुलीस ऑफिसर आहा तांकां मातशे दोळे तूं उक्ते दवर आनी तुजें काम करे म्हणून तांकां ते पुलिसूय एक एक फावटी असले करता की अशें दिसता की तेंचेरूच कारवाई तेंचेर करपाक जाय, हें चड गरजेचें आहा। आमचें परत एकदा रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन की हेजेर बारीकतान लक्ष दिवपाची गरज आसा। आज बायलांक रेप जाता मर्डर जाता तुज्या चीफ मिनिस्टरच्या नांवा खाली कितले आज पर्यंत बायलांक मर्डर जाले आनी कितल्या बायलांचे रेप जाला तेजो तूं हिशोब कर, पळयतले तुजें नाक कितले सकयल जाता काय वयर जाता तें CMकूच कळटलें।